न्हंयांनी रेंव काडप अंदाधुंद चल्ला. प्रकार बंद करूंक म्हूण हायकोर्टान पोरू सरकाराक फ्लायिंग स्क्वॉड करूंक लायिल्लो. ह्या स्क्वॉडांत कॅप्टन ऑफ स्पोर्ट्स, मायनिंग खातें, आरटीओ आनी कोस्टल पुलिसांचे अधिकारी आसात. मात हो स्क्वॉड नांवाक आसून नाशिल्ल्यान जमा. बेकायदेशीर रेंव काडप चालूच. एनजीओ फेडरेशन ऑफ रेनबो वॉरियर्साच्या जनहीत याचिकेवेल्या सुनावणे वेळार हायकोर्टाच्या नजरेक आयलें तें अशें. बेकायदेशीर रेंव काडपाचे प्रकार बंद करूंक अधिकारिणान ऑर काडली, मात ताची अंमलबजावणी जाय तशी जावंक ना. आतां हायकोर्टान सरकाराच्या कारभाराची खर दखल घेतल्या. संबंदीत प्राधिकरण आनी याचिकादार एनजीओ फेडरेशन ऑफ रेनबो वॉरियर्साची सरकाराक एकठांय बसका घेवंक सांगल्या. कारवायेची प्रभावी कार्यपद्दत थारायात. देखरेख समिती नेमात. सीसीटीव्ही बसोवपाचो विचार करात म्हूण कोर्टाच्यो सुचोवण्यो. एजीच्या ऑफिसांत 4 ऑक्टोबराक सांजे बसका. जॉयंट मिटिंगेंत कितें निर्णय जालो ताचो कोर्टाक फुडले सुनावणे पयलीं म्हणल्यार 16 ऑक्टोबरा पयलीं सरकारान कोर्टाक रिपोर्ट दिवंक जाय. फाटलीं वर्स 2 वर्सां हें प्रकरण कोर्टांत चल्लां तें पळयल्यार बेकायदेशीर रेंवाचें चड पडलां तें एक्टिव्हिस्ट आनी हायकोर्टाकूच. सरकार फक्त सांगकामो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.